नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। एप्रिलासावन शिक्षणीक वर्स सुरू करूंक आतां मेरेन 400 हरकती 27 मेरेन हरकती घेतले। हायकोर्टान सरकारा आड घाल्ले याचिकेचो लायलो निकाल। नवी तीनय रेल्वे स्टेशनां फक्त क्रॉसिंगाक। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक फायदो, गोंयांत लोकल ट्रेन जाय। विरेश म्हणटा लोकांक नाका युरीक दुबाव कोळशाचो। गोंयांतलो क्रायम आडावंक सरकार फेल। गिरी सीज केले ड्रग्स आयले खंयच्यान कालोसाचो प्रस्न। मायकल म्हणटा सरकारान विरोधकांची केली कामां। अंगणवाडीची परिस्थिती बाबत भुरगीं चल्लीं प्रायवेटांत। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक सुविधा मानधन वाडोवचें। मंत्री म्हणटा आमदारांनी सुवात दाखोवची। अंगणवाडी क्लस्टर करता। म्हादय गेली, नॉन रेव्हेन्यू वॉटर वाडलां। उदकाक हाल, विरोधकांची टिका। मुख्यमंत्री म्हणटा उद्देगांक रॉ वॉटर उणाव आसा। 2026 मेरेन आनी 250 MLDचे प्लांट। कवळे मठाचे मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वामी आड फोंडें पुलिसांनी केल्लो FIR। हायकोर्टान केलो रद्द। जमीन विकपाच्या प्रकरणांत FIR। पोन्ने गोंय हेरिटेज झोनांत बेसिलिका लागसार मॉल येता म्हूण बोवाळ। मंत्री राणे म्हणटात नेम मोडले म्हूण कारवाय। रोहन म्हणटात तें मॉल न्ही। एप्रिलासावन शिक्षणीक वर्स सुरू करूंक पालकांच्यो 400 हरकती आयल्यात। 27 मेरेन हरकती नोंद करूंक प्राज आसा। सरकार विचार करतलो। एजीन हायकोर्टाक जाप दिली। कालोराक लागून एप्रिला सावन नाका जुना सावनच शिक्षणीक वर्स सुरू करचें म्हणून कांय पालक हायकोर्टांत गेल्ले। याचिकेचो निकाल लायलो। 6वी ते 10वी 12वी क्लासी 1 एप्रिला सावन 1 एप्रिला सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टान डिस्पोज केली। नव्या शिक्षणीक वर्साचो मसुदो ह्या सप्तकात अधिसूचित जातलो। ते प्रमाण फुडल्या शिक्षणीक वर्सा संबंधी स्पष्टता येतली। आता मेरेन पालकांच्यो सुमार 400 हरकती आयल्यात म्हण एजी देविदास पंगम उलयलो। Petition has been disposed of on the basis of the statement made by me that the government has issued the draft rules and the draft rules will be finalized by the government in up to 28th or thereabout, and based on that, as far as academic issue is concerned, that issue will be decided and the academic year will start based on the rules which will be finally notified by the government after 27th. Now, as far as that notification is concerned, that notification says that from standard 1st to standard 5th, the school will be starting in the month of June, and as far as classes from 5th to standard 12th, except standard 11, the classes will start in the month of April with a break of 1 week before the summer. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयच्या क्रायम डिटेक्शनाचेर राज्यपाल उलयलो, मात वाडपी गुन्यांवकारी घडणुको आडावपा विशीं राज्यपालाच्या भाशणांत सुवात ना। कालोस म्हणटा गिरी पुलिसांनी सीज केले ड्रग्स गोंयांत पावले कशे ताची पुलीस चवकशी जाली ना। ट्युरिस्टांचो दर्जो देंवता तांचेर खंय सरकाराचें लक्ष ना। राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर विरोधक उलयले। मायकल म्हणटा विरोधकांची कामां सरकार करता। सरकार ओपिनियन पोल दीस विसरलो, मात बिहार दिसाची कार्यावळ केली। मुख्यमंत्री हेल्पलायन नंबरार केल्ल्या कागाळीतले 1006 केशी पेंडिंग। पुलीस घेतात हाफ्ते। रस्ते अपघात, पब्लीक ट्रान्सपोर्टार दुर्लक्ष। सरकाराक कायद्या परस फायदो व्हड, विजय उलयलो। ओपिनियन पोल डे ऑफिशियली सेलिब्रेट करपाक हे खेपे ऑफिशियली हो सरकार करना, पूण सेलिब्रेट कितें करता बिहार दिवस। सादो कॉन्स्टेबल पळय उदोळ आमी उलयताले तो वचून खंय म्हाल्या कडच्यान तुजो 500 रुपया हफ्तो घेता। None of the 6 paragraphs mention road accidents have reduced.
स्पीकर सर, रस्ते बरे झाले, रोड ॲक्सिडेंट कमी झाले, पीपल सॅटिस्फाईड विथ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बरो झालो. गोयात दिसान दीस वाढपी क्रायम अडवपाक सरकार फेल. पोलीस आणि बजरंग दलाच्या फुडाऱ्यांनी एका घरात बेकायदेशीर ट्रेसपास केलो. गोयात क्वालिटी ट्युरिस्ट जाय. अप्रेंटिसशीप फकत लोकसभेच्या वेंचणुके पुरतीच, कार्लोस उलयलो. The Honourable Governor has failed to mention that there is growing intolerance in the state with clear indications of clear tacit support by the government. Cases of communal hatred and violence are on the rise. Where a bunch of hooligans, I will use this word hooligans, claiming to be members of the Bajrang Dal, in the late night of the hours, entered into the house of a Muslim family in Mapsa, claiming that they had beef in their house. And they trespassed into that house along with the police. I have charged that even the police trespassed because they had no warrant. We don't want this thresh of tourists. We want good quality tourists. आमदार क्रूज सिल्वा म्हणतात डबल इंजिन सरकार रिव्हर्स गियरान चलता. outrightly buying and finishing Goa at double the speed. Hence, this double engine is taking Goa to run at double the speed. The environmental damaging projects are thrust on Goa to finish its green forest, its lifeline rivers, and its heritage, a natural attraction at double the speed. Hence, I say that this double engine Sarkar is actually in reverse gear. एक्सपोजिशन बरे घडोवन हाडिल्ल्यान मायकलान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. सरकारान खंय विरोधकांची कामां केली. मायकल उलयला. who supported the Chief Minister to successfully complete the exposition of sacred relics of St. Francis Xavier. Honorable Governor हिंगा एड्रेस केला. जे विजयान मागलेले की आपल्याक स्टिल्टाचेर ब्रिज जावं म्हणून फातोर्डान नाल्यार बुट्टी येतली म्हणून तेजे काम करून दिल्ले हा स्पीकर सर. ना ते गडकरीन केले म्हणजे डबल इंजिन सरकारान केले. स्पीकर सर, विजयाचे काम डबल इंजिन सरकारान केल्ले हा आणि तेणे आयज हिंगा उल्लेख करपाची गरज हा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नवी तीनय रेल्वे स्टेशनां फक्त क्रॉसिंगाक, पॅसेंजर स्टेशनां न्ही. पेडणे काणकोण लोकल रेल्वे सुरू जाल्यार गोंयकारांकच बरी. मुख्यमंत्री उलयला. नवे स्टेशनाक नव्यान जमीन अक्वायर करूं ना, माविन सांगता. विरेश म्हणटा लोकांक नाका आसतना स्टेशनां लोकांच्या माथ्यार मारची न्ही. युरी म्हणटा आतां क्रॉसिंगाक, मागीर कोळशाक. रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता, सेंट्रल आसता, जंक्शन आसता, क्रॉसिंग आसता, वे सायड स्टेशन आसता. म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा, कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन जे तुमी आन्सर दिल्या, हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा की हे तिनूय स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले. लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना. न्यू जमीन घेवन लोकां परत एजिटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोश्टूच ना. एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता, 25 मिनटां वयता, थोडे कडेन 40 मिनट्स वयता. हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक. लोकांक विरेश कितें सांगता, दिस इज द कन्सर्न ऑफ द पीपल. आतां क्रॉसिंग स्टेशन आहा म्हणटा, इट्स नॉट फॉर पॅसेंजर यूज. लेटर इट विल शिफ्ट टू कोल. हॅज एनी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट बींग डन? म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली. ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल, इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळीं फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळे. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट वो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय. अंगणवाडी वर्करांक सारकें मानधन मेळना, ट्रेनिंग ना, सुविधा ना, भुरगीं प्रायवेटांत चल्लीं. आमदारांक पोकी आस्वासनाच, वेंजी उलयलो.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्याच्या मानधन आणि सुविधांचेर विचार जातलो. भाड्याच्या सुवातींनी अंगणवाडी चलतात. आमदारांनी सुवात दाखयल्यार अंगणवाडी क्लस्टर करूं येता. मंत्री विश्वजिताची जाप. स्पीकर सर, हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा, इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स? तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केल्या सरकारान? रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची? तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें. आणि मेन म्हणजे कितें आसा, तुमी ते रेग्युलरायजेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान. त्याच आदाराचेर आमी घेता. पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता. गेले लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयान रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंगो बांदलेले बी आसा. पण पूर्ण गोंयान ह्यो बिल्डिंगो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय, तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला, त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना. ट्रेनिंग करीता बट तुगे अंगणवाडी हाली हा. What is your justification? Please see, we are all educated here now. We have to give justification. To training करता पण तुगे अंगणवाडी हाली हा. That means your training is not sufficient, no? Fail model झालं ना. आणि तू कितली पाठ सांगितला मुगे अंगणवाडी सारको तू म्हणटा CSRचे करूया. ते CSRचेर जायना. फायनली भुरगीं वयताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting answer but every time he is accepting the failures of the government but not reviving the Anganwadi. Same situation parat. Point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot. There is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it. कवळे मठाचे मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वामी आड फोंडे पोलिसांनी केल्लो FIR हायकोर्टान रद्द केलो. मठाची जमीन विकिल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान पुलिसांनी FIR केल्लो. त्रुटी लक्षांत येतकीच सेल डीड रद्द केल्या. गुन्यांवकारी हेत नाशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंद करून कोर्टान FIR रद्द केलो. आदोगाद सांगता. मठाची जमीन भायले भायर विकली म्हूण कवळे मठाचो मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वामी आड फोंड्या पुलिसांनी केल्ली FIR हायकोर्टान रद्द केली. 2018च्या प्रकरणात 15 जानेराक फोंड्या पुलिसांनी FIR केल्लो. Contention was with regard to the power of attorney that and the sale deed that was executed sometime in 2018 by Swamiji. Now it was done under legal advice, and that is how it was executed. Now when this whole thing came that the error was found, a suit was filed seeking a cancellation of the sale deed and reversing the whole transaction. The purchasers also realized that this was all an error, and therefore a consent decree came to be passed cancelling. The monies were refunded, the document was cancelled, the civil judge decree was sent to the sub-registrar. Now apparently the respondents, complainants filed a complaint, FIR sometime, or rather a complaint on 1st of December 2024 alleging cheating and forgery and all the offences, that too under the Indian Penal Code when Indian Penal Code was already repealed. And then an FIR came to be registered on 15th of January 2025, again under the Indian Penal Code, which is again contrary to law. So our contention was that there is no offence that is committed because there was no intention to commit an offence. There was no mens rea, which is a very important ingredient, which the court has accepted. And the order is to question the FIR? Yes, the order is quashing the FIR, which has therefore the petition was allowed and the FIR has been quashed. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस.
असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. म्हादय गेली दक्षिणेतही उदकाक हाल. उदकाक उत्तर दक्षिण गोंयच्या पेटपाची परिस्थिती. उदका पुरवणेक सरकार साप्प फेल. विरोधकांची उदकाचेर लक्षवेधी. विजय म्हणटा दिल्लीवाल्यांक विलांनी बोर व्हॅली स्विमींग पूल बांदूंक दिवं नाकात. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करात. मुख्यमंत्री म्हणटा 2026 मेरेन आनीक 250 MLDचे प्लांट. स्पीकर सर हे उदका प्रॉब्लम पड आहा आज म्हाका दिसता जेन्ना म्हादय देर आर प्लॅन्स ऑफ डायवर्टिंग इट दिस इज इवन गोइंग टू कॉज उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयमध्ये झूज पेट्टलें उदका लागून. आज इफ यू लुक एट द फिगर्स almost 25% of Goa's rivers are running dry. Figures by WRD department have very clearly said that most of our rivers are polluted. आज डेट पुसान तुम्ही चोयल जाल्यार टोटल फ्रॉम 2023 January till December 2024 80,300 million liters per day we have lost during connection replacement during leakages. I'm only talking about the leakages, Speaker sir. Only leakages only now pipeline. Additional 80,300 is due to metering and theft of water. So Speaker sir, we are talking about 80,000 plus 80,000 is 160,600 million liters of water wasted. स्पीकर सर वॉटर शॉर्टेज हें करपाक आमी कितें करप? मायनीचे पीट आहात. स्पीकर सर एक मिनिट. मायनीचे पीट आहात ते केन्ना एम्प्टी करतले ते मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें. मुखेलमंत्री मायनिंग मिनिस्टर. स्पीकर सर सिजनल वॉटर आनी वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट म्हणटा जावपाक जाय. तुम्ही डेटा कलेक्शन तुमचे सारकें आसूंक जाय. तुम्ही वगीच फिगरां दितात वगीच काडून दितात आमकां दोळ्याक उदक लावपाक. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी करपाक जाय. स्विमींग पूल दिल्लीवाल्या खातीर घालून जावचें ना. आमची डिमांड कितली आसा तर एट प्रेझेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांवें कुंकळीची सांगले इट इज टोटल 695 MLD ही आमची रिक्वायरमेंट. आमी 632 एप्रॉक्सिमेटली 50 MLD उदक शॉर्टेज आसा हांव मान्य करता. सरकाराची प्रायोरिटी आसा की सगळी कडेन मिनिमम टू मिनिमम 4 वरां तरी उदीक दिवचें आनी तेच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. सरकाराचो कारभार खंय कायद्याचे चौकटींत चलता. कोणेय नेम मोडल्यार एक्शन जातली. TCP मंत्री विश्वजीत उलयला. पोन्ने गोंया बेसिलिका लागसार मॉल येता म्हणून बोवाळ पडला. आयतारा लोक रस्त्यार देवलो. मंत्री रोहन म्हणटा तें मॉल न्ही बेटोच बोवाळ. चर्चीक विस्वासांत घेतले. GTDC म्हणटा पंचायतीचें परमिशन घेवना आतां घेतले. ओल्ड गोवाच्या बसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्ची लागीं येवपी प्रस्तावित मॉल प्रकल्पा आड आयतारा लोकांनी आंदोलन केलें. मजगतीं विरोधकांनी हो विशय विधानसभेत काडलो. Heritage site at Old Goa near the Cathedral of Bom Jesus. These are not remnants of war. These are pieces of heritage. Because sir, this is not the first project. हेच्या पयलीं थिंग बोंगलो काळा अजून तो आहा तेच्या बोंगलाचेर कांय डिसिजन जालें ना. आतां न्यू प्रोजेक्ट येता. हो प्रोजेक्ट थिंग नाका आनी स्पेशली दीस मॉल म्हाका दिसता देवा तरी भिवपा जाय आमी. काल हजारान लोक येला हेजे मुखार लाखान लोक येतलो. स्पीकर सर देवा तरी भियाय आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टॉप एट यू मेक अ स्टेटमेंट. ते मॉल न्ही बेश्टोच बोवाळ. चर्चीचे ऑथॉरिटीक विस्वासात घेतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. कोणे तरी तो एक मॉल म्हणला हांव खंयचो मॉल कसलो मॉल कितें मॉल मिडिया कडेन एकूच हें आसा म्हाका डायरेक्टर एंड द टीम आर टॉकिंग टू द कन्सर्न चर्च ऑथॉरिटीज and will resolve the issues whatever are required to be resolved in the interest of the people. It is important that infrastructure in this type of locations were required to be done. तातूंत मॉल बील कांयच ना. मजगतीं ह्या बांदकामा खातीर अजून पंचायती कडल्यान परवानगी मेळूंक ना म्हूण पर्यटन संचालक सांगता. Punch members were there of Goa Panchayat, so they said this work has begun without Panchayat's permission. We'll take the permission. The work is divided into 3 parts. First is the development of the parking, and second is the building of the. No, but this work has commenced without the permission of Panchayat. Without NOC.
We have applied to the panchayat. We are awaiting. Because at the there were bunch members present. They said they have not got any Any application from you all? Yeah. There's no application received in the panchayat. Till date. You have applied to the panchayat, right? जीटीडीसीच्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्या, खाजगी प्रकल्पाक न्हय, टीसीपी मंत्री विश्वजीत सांगता. ते प्रोजेक्ट ऑफ ट्युरिझम GTDC गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आणि त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक ते परमिशन दिलें म्हणजे प्रायव्हेट प्रोजेक्टाक पूण ते म्हणटा हेरिटेज सायट आसा आनी थंयसर प्रोजेक्ट येवंक जायना म्हणटा कितें आहा ते ऑलरेडी ऑन ते आहा तुमकां मिडियाक सकाळीच दाखयल्लें आसा आनी ते कितें आहा ते गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सपोजिशन खातीर फेसिलिटेशन सेंटर आनी बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक चर्चचे प्रॉपर्टी ते सगळे केल्ले आसा ते एक्झॅक्टली ते GTDC जे कितें परमिशन दिलें ते हांवें दाखयल्लें आसा तेजे प्रायव्हेट कोणाक परमिशन ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळे सावन एक एक करून विमान कंपन्यो ऑपरेशन शिफ्ट करूंक मोपा चल्ल्यो. दाबोळे विमानतळाचेर सर्विसीस दितले, मात विमान कंपन्यांच्या कामांत मेतेर जावचें ना म्हूण खंय केंद्रीय सिव्हील एव्हिएशन मंत्र्यान जाप दिल्या. तें पळयल्यार दाबोळे घोस्ट एअरपोर्ट जावन बंद पडपाचो भंय खरो जाता. युरीन शिटकावणी दिल्या. Many airline companies have shifted from Dabolim to Mopa, and this trend is going. Speaker sir, till August 5th, 2024, 3 flight operators have shifted their operations from the Goa International Airport at Dabolim to Manohar International Airport at Mopa, and the trend is continuing. Despite appeals, government has failed to stop the shifting of airlines from Dabolim to Mopa. Speaker sir, Dabolim Airport was dying a slow death and was on a ventilator, and now this currently government is removing and killing it. Speaker sir, what is surprising is LAQ 184 dated 24th March 2025. Maka jo ek LAQ dilan, Speaker sir, in a letter to the Chief Minister dated 26 September, the Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, has said, I'll read the paragraph. However, in order to retain flights from Dabolim, the Airport Authority of India has announced incentives for the airlines. Further, in view of communication, this ministry has sensitized the airlines about your concerns regarding shifting operations from Dabolim to Mopa. The government has provided an environment for growth of the civil aviation sector, but it does not interfere with operational plan of the airlines. As Munne, whatever we spoke, Dabolim is turning into a ghost airport. The government cannot help, nor can the double engine help. Because the civil aviation minister and clear सांगला हात धुयलय आपणाच्यान कांय करूं जायना म्हणून हो आन्सर म्हाका ह्या पत्रान मेळ्ळा जे मुखेलमंत्रीक त्यान पत्र बरयल्लें हेजेर म्हाका दिसता हो गंभीर इश्यू आहा. This seems to be a business model now that and Dabolim will surely become a ghost airport. गोंयांत फेटल अपघाताचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडटा. प्रायमरी हेल्थ सेंटरा सावन जिल्लो ते GMC मेरेन रेफर करतात. तो मेरेन मरण. वर्साक 300 मरतात. जिल्लो हॉस्पिटलांनी सुविधाच ना. युरीन विशय काडलो. मंत्री म्हणटा जिल्लो हॉस्पिटलांनी ICU निकते सुरू जातात. दोतोरांच्यो वॅकन्सी शक्य तश्यो भरपाचो खंय यत्न चल्ला. कि last 5 years जोरीतोर आमी इंचाल्ले की how many referrals have been made from CHC, PHC, South Goa District Hospital Ponda. 1,80,256 as per the data that is given to us. In the last 5 years, 15,842 accidents have happened and 900 people have lost their lives. Ana, in this period of time, what has been seen, especially काणकोण accident जाला, जाल्यार health centeraक वयतले, my district hospital वयतले, तेदो म्हळ्यार मागीर they are shifted to GMC by the time the damage has been done for the 4 hours golden period. Other speakers, sir, Honorable Minister, whether the standard in the district hospital are standard moda asta. What is the standard? Indian Public Health Standard. This is the standard. And as per this, he has answered that the Department of North Goa is equipped with the infrastructure. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे तुजे आमचे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगता ते तशेंच नासता की इतले सोंपें नासता की इतले ओवरनायट हें करपाक. म्हाका हांव म्हणटा वेंजीन सांगलें तूं दर फावट सांगता
हांव तुमकां अश्युरन्स दिता आतांच सांगताले कार्डियाक आमी गोवा मेडिकल इज अ चॅलेंजींग आमकां डॉक्टर केन्ना केन्ना ते रिटेन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना केन्ना आनी आमी हे जे सावथ गोवाचे जे उलयता ते ICU नाशिल्ली ते ICU आमी कमिशन केल्या तेच्या भायर तूं जें सांगता ऑर्थोपॅडीक एंड न्युरोलॉजी हे दोनीचेर काम चल्लां वी आर लुकिंग आउट फॉर डॉक्टर्स वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर गोवा मेडिकल कॉलेज वेदर वी कॅन प्लेस सम डॉक्टर्स देर बट वी आर ऑलरेडी फायंडिंग द लोड इट्स योर ड्युटी to raise that health sector is what our health sector is much better than other states in the country. The ICU नाशिल्ले स्पीकर सर ICU आज बऱ्यापैकी चलता थंय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेज्या पेक्षा सर तुमी एक्सिडंटाची उलयता एक्सिडंटान आमकां फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी ऑर्थोपॅडीक एंड न्युरोलॉजीचेर आमचें काम चल्लां डॉक्टर आयडेंटिफाय करून कोण आमकां जॉइन करूं शकता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी सेड दॅट वी कॅन टेक देम ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस इनिशियली. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.